आयज खूब वायट दिसता कित्याक आमच्या मोरीन डॉल्फिन जे 2 आणि 3 नंबर आसा पळय थंयसर एक पोलाची बोट येवन लागलेली आसा आनी तेजो जो आमचो स्टिवरिंग करता तो भवानी शिपिंग आसा आनी जो माल येयला रिसिवर आसा तो वेदांता आसा. सो ही वेदांता कंपनी जी आपल्याक कोल लागता म्हणून ते हाडलेले आसा ती एक्च्युअली हाडटाले आमच्या बताचेर हाडटाले आनी बताचेर तो खाली करून ते आपल्या बार्जीन ते आपल्या प्लांटाचेर व्हरताले. आयज तांकां इतली मस्ती मारलेली आसा कित्याक आयज डायरेक्ट ते आमच्या मोरीन डॉल्फिनाचेर आतां मोरीन डॉल्फिन म्हणटा तेचेर जे हँडल करता पळय ते बार्जी लावन तो आख्खो कोल थंयसरलो वेस्टेज जो आसा पळय कोल तो सगळो आमच्या दर्यान पडटा आनी हो दर्यान पडल्या कारणान आमचे जे फिशींग एक्टिविटीज आसा जे आमचे बारीक थंयसर जीव जंतू आसा एक्वेटीक लायफ आसा ही सगळी आमची थंयसर डेंजरान आसा. हेज्या लागून म्हाका दिसता आमचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा पळय तो न्हिदलेलो आसा. आतां हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या इंचार्जा कडेन उलयलो आनी ताका विचारलें बाबा हे ताका परमिशन दिला कोणेन हे ताका तुमी परमिशन दिलें कशें मोरीन डॉल्फिनाचेर हँडल करपाक आनी तेणें म्हणपाक लागलो की आमी 7 जुनाक परमिशन ग्रांट केला म्हणून. हांव सरप्रायज जेन्ना म्हाका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान स्वता सांगलें की आमी परमिशन दिल्लेलें आसा म्हणून 7 जुनाक. हांवें जेन्ना फाटले एसेंब्लीचे क्वेश्चन पळयले जे गेल्या फावटी सीएमान एश्युअर केलेल्या हावजान जेन्ना दिगंबर कामतान जेन्ना क्वेश्चन रेज केलो आमचो मोरीन डॉल्फिनाचो मुर्मगांवचो जाल्यार तेन्ना तेणेन आमकां एश्युरन्स दिल्लेले कितें बाबा थंयसर आमी फक्त 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत परमिशन दिल्लेलें आसा आनी हेन फुडें आमी परमिशन दिवपाना आनी हे फक्त आमी 2 लाख मेट्रीक टन हँडल करपाक दिल्लेले आसा 2 म्हयन्यांक लागून. इतले हेजेर आसा आमकां जेन्ना सांगलेलें आनी हे केन्ना दिलें हांवें 2021 जेन्ना लास्ट एसेंब्ली जाली पळय तेन्ना ताणें एश्युरन्स दिल्लेलें कित्याक परमिशन अप टू 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत आसा म्हणून. तेंचे कडसून परमिशन मागिल्लें जें तुमी दिल्लेलें आसा जाल्यार आय वॉज सरप्रायज कित्याक तेंच्यांनी हे परमिशन एक्सटेंड केल्लेलें आसा रिन्युअल ऑफ कंसर्न ऑफ ऑपरेशन एंड ऑथरायझेशन म्हणून रिन्युअल केल्लेलें आसा आनी हे रिन्युअल तेंच्यांनी फक्त मोरीन डॉल्फिनाचेर हँडल करपाक लागून हे परमिशन दिल्लेलें आसा आनी इट इज बीन एक्सटेंडेड अप टू 2027 जे 2020 पर्यंत आसलेले आनी एश्युरन्स दिल्लेले आमकां हावजान कितें बाबा हेन फुडें मोरीन डॉल्फिनाचेर आमी कोल हँडलिंग जावपाना म्हणून. जाल्यार आयज तेंच्यांनी हे विदावट टेकींग एनीबडी इंटू कॉन्फिडन्स आयज म्हाका दिसता हे जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा पळय ते हँड इन ग्लावज विथ एमपीटी आसा दिसता तांकां कितें तरी ते एमपीटी म्हाका दिसता आनी जे हे वेदांता जावं हे जिंदाल जावं हे अडानी जावं हे जे तांकां म्हाका दिसता हे कुत्रे कशें हांकां जी हाडां उडयता पळय त्या हाडाचेर म्हाका दिसता हे हांकां परमिशन दिता. आयज आमच्या वास्कोकारांक आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांची लायफ डेंजरान घालून आयज हे तांकां म्हाका दिसता हे परमिशन दिल्लेलें आसा. ही खूब वायट गजाल. हे सगळे इश्यूज आसा ते हांवें ऑलरेडी आमच्या येता ते विधानसभेक रेज केल्लेले आसा. हांव तुमकां एश्युरन्स दिता आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांक आनी आख्ख्या मुर्मगांवच्या तालुक्यांत हांव हे एसेंब्लीन इश्यू काडटलो आनी तरी पासून तेरे जाग्यार येना जाल्यार हांव हे सगळे आमच्या पब्लिकाक देंवन सकयल देंवन हेंचें आख्खें ऑपरेशन बंद करपाची कापास्ताद दवरता आमी आनी हे करून दाखयतलो हे हांव सांगपाक सोदतां. नेक्स्ट आसा ते हांव एसेंब्लीन आतां हेंचे कडेन जागाटलो कित्याक हेंची दादागिरी जाल्लेली आसा हांकां मात सुद्दां पडलेलें ना आनी मुद्दाम तुमकां दाखोवपाक सोदता पळय हो हांगा एक खुरीस आसा ताका एक मुद्दाम हात लावन पळयलो जाल्यार पळय कसो हो कोळसो पळय कसो हो कोळसो हांगा पळय लोकांच्या हेचेर येता पळय हे देवाचें एक स्थान आसा ही बोट आसा न्ही पळय हांगा आमचे जटील एरिया आसा पळय ही तुका मुद्दाम आतां परत एकदां हात लावन दाखयता हांव तुका दुसरो हात लायता पळय पळय कसो हो देवाच्या जाग्याचेर सुद्दां पळय तेंच्यांनी कोळसो करून दवरलेलो आसा. अशें पोल्युशन हेजेर जाता आनी हेजो बेनिफीट म्हणटा तो आमच्या मुर्मगांवचो ना. इवन हेल्थ चॅकअप एक्चुअली हांकां कायद्या प्रमाणे हांकां हेल्थ चॅकअप आसलेले आमच्या एवरी मंथ आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांक हेल्थ चॅकअप एक तरी आजून पर्यंत तेंच्यांनी एकदां तरी हेल्थ चॅकअप केलेलो आसा. आयज पर्यंत तेंच्यांनी केलेलो ना हेल्थ चॅकअप. कसलोच लोकांक हेजो बेनिफीट मेळना. तेंचे CRS फंड आसता ते फंड सुद्दां आमच्या लोकांक युटिलायज केलेले ना. कसलोच तेंच्यांनी एक प्रोजेक्ट दाखय एक हॉस्पिटल तरी घातलें हांगा मुर्मगांवान हे कितें केल्लेलें आसा कसलोच ना. सगळो बेनिफीट हे कोण ते इनवॉल्ड आसा पळय तेच्या भितर रावन हे फक्त मजा मारपाक लागलेले आसा. हाच्या भितर मेन जो कल्प्रीट आसा हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेंच्यांनी तांकां परमिशन दिलेलें आसा. हांव हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक विचारपाक सोदतां बाबा तुमी परमिशन दिलें कशें आनी तांकां जाप विचारपाक हांव हो इश्यू विधानसभान व्हरतलो.